येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. पळयसर पळयले, सांगीसर सांगले, आता पाशेच सोंपला. रस्त्यार देवपाचे येयल्या पाळी. रस्त्यार मेकळी सोडिल्ल्या गोरवांच्या उपद्रवाक बेजारिल्ल्या चोडणकरांनी दिल्या शिटकावणी. मायकलाच्या काँग्रेस प्रवेशा बरोबरच मतदारसंघातल्या रस्त्यांचे अवतिकायेचेर चालू आसा चर्चा. रस्त्यांची अवतिकाय पळोवन थळाव्या लोकांकच पुरचे पडले रस्त्यावयले फोंड. आदल्या राज्यपालान केंद्र सरकाराक बरयल्ल्या पत्राची राजभवनाचे अधिकारी लिपयतात म्हायती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सांगण्याप्रमाणे चल्ला गुड्डूस लाव, आम आदमी पार्टीचो आरोप. मणिपुरान 46 आसाम रायफल्साच्या ताफ्यार दहशतवादी हल्लो. एका अधिकाऱ्यासयत पुराय कुटुंब आणि 4 सैनिक शहीद. आता मेरेनचो सगळ्यात व्हडलो दहशतवादी हल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. पळयसर पळयले, सांगीसर सांगले, पाशेच सोंपला. आता रस्त्यार देवपाची पाळी येयल्या. रस्त्यार मेकळी सोडिल्ल्या गोरवांच्या उपद्रवाक बेजारिल्ल्या चोडणकरांनी दिल्ली ही शिटकावणी. मय मतदारसंघातल्या चोडण गावात सध्या रस्त्यांचेर गोठे दिश्टी पडटात. गोरवांच्या आडमेळीक लागून चोडणकार बेजारल्यात. मय मतदारसंघातल्या रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न गोवा 365 जायते खेपे उजळायला. पंचायत वांगड्यांच्यो बसका जाल्यो, गोशाळा बरोबर उलोवणी जाली, आमदारान उतर दिलें, मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत उपाय सुचयलो. पूण चोडणेच्यान प्रवास करप्यांक गोरवांक आंबडीत आंबडीत फुडें वचचें पडटा. दिसाचें तेंच, रातचें तेंच. हें पळयात, रातच्या वेळार भर वोलतार थपकल मारून बसलेलें गोधन आनी तांकां सांबाळत रस्त्या भायल्यान वचपी वाहनां. आदलो सरपंच श्रीकृष्ण हळदणकरान चोडणेची अवतिकाय सांगल्या. गांवाचें नांव चर्चेक येवपाक लागलें काय भुंयपुतांक वायट दिसता. समस्या खातीर गांव चर्चेत येवपाक लागलो जाल्यार तिडकय मारता. श्रीकृष्ण हळदणकारान तशीच पोट तिडक उक्तायल्या. रस्त्यात गोरवांचे प्रश्न पंचायतीत कशे कशे मांडले आनी शेवटाक तेचें कितें जालें आयकात तेच्याच तोंडांतल्यान. अनेक लोक आयज गोरवांच्या हितूनसून धक्क्यान रस्त्यार पडलेले आसा, कोणाचे हात मोडलेले आसा, कोणाचे पांय मोडलेले आसा. आनी अशे परिस्थितीन आमची जी लोकल पंचायत आसा, जे रुलींग म्हण जावं ऑपोजिशन म्हण जावं आमचो MLA म्हण, ही फक्त आयज हे जी चित्र आसा, दुर्दैवी चित्र आसा, ते फक्त पळयता. गेल्या 5 वर्सां पयलीं जेन्ना नवीन पंचायत जाल्ली तेन्ना व्हडली घोशणा केल्ली की आमी ह्या म्हयन्या भितर आमी ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करतलो. आनी ग्रामसभेन तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की आमी हेचेर लास्ट तेणें कमलाकांत वाडयेकर जेणें हें केल्लें की आमी हे गोशाळेन चोडणेच्या गोरवांक ह्या जे बिकट परिस्थिती आहा चोडणेची गोरवांक लागून तेंचो आमी बंदोबस्त करतलो म्हणून. हे सरपंच BJPचे आसा, आमदार BJPचो आसा, पण आयज पर्यंत तेंच्यांनी कसलीच ह्या लोकांक एक सेवा बरी दिवची, लोकांचो ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो. लास्ट आतां ते दिसा आमदार आनी कितें तरी गोरवांच्या मालका कडेन आपूण उलयता. ही खरीच म्हाका दिसता त्या आमदाराकूय म्हाका दिसता कसलीच चोडणेची म्हायती ना. चोडणेचे प्रश्न कितें आहा, चोडणेचे लोकांक कसले त्रास जाता हेजी कांय बिहेव करना. कित्याक होच प्रश्न पयलो 5 वर्सां पयलीं जे पंचायत स्थापन जाली तेन्नाय गोरवांच्या मालका कडेन उलोवन गोरवांच्या मालकांनी कसलो ताका हे प्रतिकार दिवंक ना म्हणून. पण तरी आसतना एका रुलींग पंचान आनी नागरिकांनी सांगलेलें खंय तरी आमचे गोशाळा आसा थंय तेंचो एक एग्रीमेंट करप आनी आमची गोरवां आसा स्टे कॅटल थंय तेंचो बंदोबस्त करप म्हणून. कोवीड टायमार 2 वर्साच्या हितून ग्रामसभा नासल्या करून तेवूय सुशेगाद न्हिदलेले आसा. कोणाचो पासपोर्ट ना, लोक फक्त बोबाट मारता. जे भायले लोक येता ते आमकां कसले चोडना काय म्हणटा, सगळे रस्तो शेणांनी गोरवांनी मोडलेले आहा. फाटल्या एका शेनवारा फाटल्या एका गाडयेन एक गाय रस्त्या वयली ठोकर मारली आनी तिका जितीत मारली. 2 दीस ती थंय पडून आसली. मागीर खंय तरी लोकांनी ती काडली आनी तिचो बंदोबस्त केलो. म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी आसा कित्याक लोकांक एक 5 ते 6 किलोमिटराचो जो अंतर आसा 7 किलोमिटराचें तिगाजन ते हांगासर येतलो. म्हाका दिसता केन्ना पावत तेजो हें नेम ना.
एक 15 मिनटांनी जावं 10 मिनटांनी पावतलो जाल्यार ताका अर्दे वर पासून पावतलो शाश्वती ना. आनी तरी आसतना हेजेर कसलीच आयज सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, पूण सरकार आमच्या चोडणान ना असोच दिसता. कित्याक आमदारांनी आनी पंचायतींनी आपले दोळे ह्या विशीं धापलेले आसा. ते दोळे तेंच्यांनी उगडचे ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी रस्त्यार येवपाची म्हाका अत्यंत गरज आसा आनी रस्त्यार येतले. गोवा 365 खातीर मयेचंद जवाहर बर्वे. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो काँग्रेसीत वतलो काय ना हाचे वयल्यान आरती परती चर्चा सुरू आसा. पूण तेच बराबर त्याच्या मतदारसंघातल्या रस्त्यांचे अवतिकायेचेर चर्चा आयकूंक येता. रस्त्यांची अवतिकाय पळोवन थळव्या लोकांकच रस्त्या वयले फोंड पुरोवचे पडले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 1 नोव्हेंबरा आदी फोंड दुरुस्त करपाचें उतर दिल्लें. प्रत्यक्षात थळावो आमदारय रस्त्यांचेर उलयता, पूण ताचे स्वताच्या मतदारसंघात कसले रस्ते आसात ते लोकांक चड खबर. रस्त्या वयल्या फोंडकुलांक लोक इतले वाजयल्यात की शेवटाक गुणे आनी शिमीट घालून तांकां स्वताच ते पुरोवचे पडले. आमच्या सीएमाक सांगलेले खड्डे भरता म्हणून, पण सीएम साहेब एकूय खड्डो उरता सांगले, पूण आतां कितके खड्डे उरल्यात आतां कोण भरतो सांग. आतां आमी सगळे भुरगे फुडें सरल्या. ह्या आमच्या रोडाक नांव दिल्लें आसा गोविंद शिवोलकर. आयज तो गोविंद शिवोलकर पळयतलो आनी म्हणटलो आपल्या रोडाक नांव दिल्लें आसा आनी ह्या रोडाची स्थिती सारकी विकट जाल्ली आसा. वायट दिसतलें ताका सारकें. म्हणून आयज शॉन मार्टिनाचो बर्थडे म्हणून आयज मुद्दाम येयलो बर्थडेच्या निमतान तरी काम करया, हे गाये भरया ह्या रस्त्याचे म्हणून आयज येयल्लो आसा. आनी शॉन मार्टिन विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर शॉन मार्टिन, हॅपी बर्थडे टू यू. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केंद्र सरकाराक बरयल्ल्या पत्राविशीं राजभवनाचे अधिकारी कितें तरी लिपोवपाचो यत्न करतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सांगण्या प्रमाण हे सगळें चल्लां. आम आदमी पार्टीचो हो आरोप. हे पत्र मेळूंक ना जाल्यार राज्यपाला कडेन संपर्क साधून अधिकाऱ्यांनी ते पत्र मेळोवचें आम आदमी पार्टीन मागला. आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान भाजपा सरकार भ्रष्ट आशिल्ल्याचे जाहीरपणान सांगिल्ले. राज्यपाल जेन्ना असो आरोप करता तेन्ना ही चिंतेची गजाल. आम आदमी पार्टीचो फुडारी वाल्मिकी नायक सांगता. कोरोना महामारीच्या काळात जेन्ना लोक मरताले तेन्ना लेगीत हांचो भ्रष्टाचार चालूच आसलो आपाचो आरोप. गोंय सरकार गोंयकाराच्या नांवार लोन घेता आनी तशेंच गोंयकारान घाम गळोवन रक्त गळोवन टॅक्स दिल्लो तो पयसो हे खायत बसतात. तर हो येदो व्हडलो इश्यू आज भ्रष्टाचार गोंयांत जाल्लो आसा आनी वेगळे वेगळे लोक हाजेर उलयतात. पूण हालींच जे आदले राज्यपाल जे आशिल्ले गोंयचे बाब सत्यपाल मलीक तांणी जो एक्सपोजो केलो तो सगळ्यांक शॉकिंग दिसलो आनी सामकें म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीक सुद्दां हाजें उत्तर दिवपाक जालें ना. असो खंयचोच मुद्दो नाशिल्लो की ह्या सरकारान भ्रष्टाचार केलो ना. कोविडान सुद्दां भ्रष्टाचार केलो. म्हणजे लोक मरताले, ऑक्सिजन नाशिल्ले, घुस्मटून मरताले ते ह्या सरकाराक दिसले ना. पूण हांकां 2 लाखाचो व्हेंटिलेटर 8 लाखांक कसो विकतो घेवपाचो तें तांकां कळ्ळें. 800 रुपयाचो ऑक्सिमिटर 5000 रुपयान कसो विकतो घेवपाचो तें तांकां कळ्ळें. तर आमचो आरोप डायरेक्ट आसा की द PIO of Raj Bhavan is hiding something on the instructions of the Chief Minister Pramod Sawant, who has been directly indicted by Governor Satyapal Malik. ह्या चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट सुद्दां केलो ना. जेन्ना सत्यपाल मलिकान एक्युजेशन केलें एक स्टेटमेंट सुद्दां केलो ना. लिपून गेलो खंय तरी गुजराताक आनी खंय तरी. सो आमचो आरोप आसा की this PIO is hiding the letter that was written by Governor Satyapal Malik to Prime Minister Modi आणि ताणें गव्हर्नर सत्यपाल मलिकाक कॉन्टॅक्ट करून त्या लेटराची कॉपी घेवची इफ इट इज ट्रू वॉट ही सेज की बाबा आपल्याक लेटर मेळूंक ना. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव लेगीत भ्रष्टाचाराच्या कोपच्यातल्यान सुटलो ना. इफ्फीच्या कामा खातीर निविदा उक्त्यो जावचे आदींच निविदांचें काम पुराय जाता. ही गजाल म्हटल्यार आमकां आतां कोणूच विचारपी ना अशें भाजपाक दिसता काय कितें अशें आम आदमी पार्टी विचारता. ESGचे जे इफी येदो व्हडलो प्रेस्टिजियस इव्हेंट आसा
हातून सुद्दां ताणें म्हणजे खंयच्याच कामान भ्रश्टाचार सोडिना, जशें सत्यपाल मलिकान म्हळें. खरें म्हणलें ताणें, सत्य उलयलें तें. टेंडर डेट, ओपनिंग डेट जावच्या पयलीं टेंडरांचें काम कंप्लीट जालें. येदो व्हडलो भ्रश्टाचार म्हणजे ब्रेझन. हांकां आतां कोणूच विचारपी ना. मद मारला म्हणटा न्ही, तशें जालें भारतीय जनता पार्टी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान वैभव राजामनी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. ह्या म्हयन्याचे 16 तारखेमेरेन गोंयान कांय सुवातांनी पावसाचो शिवर जावपाची आस्त आसा. पूण कांय सुवातांचेर 14 आनी 15 वेर घोंग्यांनी पावस पडटलो. तापमाना विशीं सांगपाचें जालें जाल्यार चडांत चड 34 आनी उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. फुडल्या 24 वरांत चडावत तापमानात 3 ते 4 डिग्री सेल्सियसाची वाड जाल्ली दिश्टी पडटली. फुडले 3-4 दीस तातूंत बदल जावचो ना. 17 तारखे मेरेन कांय सुवातांनी फांतोडेर दवाची कुपां दिश्टी पडटली. गोंयचे दर्यादेगेर व्हडलोसो खवदळ अपेक्षीत ना. पूण तरीकय नुस्तेमारी करप्यांनी खोल दर्यांत बोटी घालप टाळचे, हवामान खात्यान सल्लो दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.